राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। अयोध्यापति राम राम, जानकी वर राम राम। कौसल्यात्मज राम राम, रघुकुल सुत श्री राम राम। रघुकुल सुत श्री राम राम, रघुकुल सुत श्री राम राम। त्रेतायुगान भगवान विष्णूच्या राम अवताराक 14 वर्सांचो वनवास भोगचो पडलो आणि 14 वर्सां उपरांत प्रभू रामचंद्रान रामराज्य स्थापीत केलें। पण परत प्रभू रामचंद्राक ह्या युगान सुमार 565 वर्सांचो वनवास भोगचो पडलो आणि आता 22 जानेराक प्रभू रामचंद्र आपल्या घरा परतता, आपल्या अयोध्येक परतता, आपल्या जन्मस्थळार परतता आणि ह्याची खोशी भारतानच न्हू जाल्यार जगभर पसरल्या आणि प्रत्येक जाण, दर एक मनीस आपल्या परीन श्री रामचंद्राची सेवा करपाक सोदता आणि इतके जेन्ना जगभर घडटा तेन्ना ह्या परशुराम भूमी म्हणजे आमच्या गोंयांतल्यान जर आमी कोण थंय रिप्रेझेंटेशन करिना अशें जावंक शकना। तशें पळोवंक गेल्यार गोंयांतले खुबशे अशे लोक राम सेवेक आपले परीन फुडें सरल्यात। तातुंतलीच अशी एक टीम आज आमच्या बरोबर आसा जेणी प्रभू रामचंद्राचे सुंदर अशें काव्य ताका मागीर स्वरबद्ध करप मागीर व्हिडिओ करप असो करून प्रेजेंट केलो आणि हालींच ताचें विमोचनूय जाल्लें आसा। आमच्या बरोबर आसा एक अशीच टीम, स्वागत करूया, जिच्या हृदयातल्यान हे शब्द भायर सरले ती तन्वी वालावलकर। हाय, जय श्रीराम। जय श्रीराम। जय श्रीराम। मागीर ज्यांच्या हृदयाच्या आमी ठोक्यान म्हणया, ठोक्यांतल्यान जे शब्द भायर सरले तांकां गोडसाण दिली ती बाय गौतमी आणि अक्षय। स्वागत, जय श्रीराम तुमकां सगळ्यांक। येदो व्हडलो उत्सव देशभरांतलो तो जगभरांतलो जाल्लो आसा। ह्या उत्सवाक हांव वांटेकार आसा, आमी वांटेकार आसा आनी आज म्हज्या फुड्यान तुमी आसा ज्यांच्यांनी म्हाका दिसता घडये आमकां फाल्यां वचूंक पळोवंक मेळचें थंयसर, पूण तुमी ते आमच्या फुड्यान कल्पना तयार केली। आज त्या उत्सवा बद्दल कशें दिसता, कितें दिसता? खूब बरें दिसता की अशा एक हिस्टॉरीक मोमेंटाक आमी भागीदार आसा, आमी एक विटनेस आसा। पण अशें न्ही की श्री रामांचो वनवास आसा आनी तो आज येता अशें न्ही। प्रभू श्रीराम कायम आमच्या सोबत आशिल्ले, सदांच आसतले आनी फक्त ही एक आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिली। जशें रामायणान आमी पळयता की प्रभू श्रीरामान हनुमंताक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली सेवा कार्य करपाचे, तशेंच वानर सेनेक कार्य करपाची संद दिली। तशेंच प्रभू श्रीरामान आमकां आनी आमच्या भशेन कितलेशेच भारतवासीक एक कार्य दिला की एक वन रिजन टू सेलिब्रेट। खारीचो वांटो हो आमच्या कडल्यान आसाच आनी एक रिजन म्हणटा तशें एक सेलिब्रेट करपाचें एक असो रिजन दिलें। पण श्रीराम सदांच आशिल्ले आनी ही वील बी ऑलवेज देर अँड वी वील ऑलवेज रिस्पेक्ट हिम। आमी आतांच आमी इंटरव्यू खातीर येतना आमच्या हातान श्रीरामाचे हें आशिल्ले झेंडे आनी जेन्ना आमी रस्त्या वयल्यान भितर सरलीं तेन्ना ते झेंडे आमीच घेवन चलतालीं। वयल्यान चलता चलता आपोआप आमच्या भोंवतणी जितले लोक जेटीचेर आशिल्ले ते म्हणपाक जय श्रीराम, जय श्रीराम। म्हणजे प्रत्येकाक आपलें अशें दिसपी हें वातावरण आसा, तें कोणाक सांगचें पडना वचून की तूं जय श्रीराम म्हण किंवा हें म्हण। सो जर ह्या बारीकशा खिणा भितर जर आमी हें अणभवलें जाल्यार तुमी इमेजीन करा की देश कितें अणभवता, कितें वातावरण देशभर आसतलें। तेन्ना म्हाका दिसता की वातावरण ऑलरेडी निर्माण जाल्लें आसा देशभर, जें म्हणजे कांय गजाली आमकां नदरे मुखार हाडून दिवचें पडटा, म्हत्व दाखोवचें पडटा कांय गजालींचें। आमच्या भितरल्योच आसता त्यो गजाली, प्रभू राम श्रीराम हे आशिल्लेच आमच्या भितर। आयज ताचें म्हत्व प्रत्येकाक दाखोवन दिल्या उपरांत तें आनी वाडलें, ताचें म्हत्व ताची जाणीव सामान्य मनशा मेरेन जाल्ली आसा, जाणीव पाविल्ली आसा। सो तीच गजाल आयज देशभर जाल्या आनी भक्तिमय वातावरण साद्या प्रोग्रामाक सुद्दां कार्यावळीक आमी जेन्ना गायता एखादो मनीस
नास्तीक जरी असलो आनी तो तातूंत इनवॉल्व जायना, तो कांय काळ प्रोग्राम चल्ल्या उपरांत कांय वेळ चल्ल्या उपरांत तो ऑटोमॅटीक इनवॉल्व जाता. सो अशेंच हें वातावरण आसा. गुलाल जसो उडयलो वाऱ्यार की तो सगळ्यांचेर पसरता, तशेंच देशभर हो श्रीराम हो गुलाल जो आसा तो पसरिल्लो आसा. गौतमी कितें म्हणटा? यू आर द पार्ट ऑफ इट. मागीर येदें व्हडलें सेलिब्रेशन तुज्या आवाजान आमी आयकता तें सेलिब्रेशन, कशें दिसता? खूब बरें दिसता, कारण अयोध्या म्हणलें की प्रभू श्रीराम हे आमच्या तोंडार येताच. तर त्या जाग्याचेर मंदीर येता आनी तो उत्सव हो सगळो आयकून मनाक खूब खोस भोगता. एक प्रावड मुमेंट कसो आमच्या देशा खातीर. आनी हांव त्या उत्साहांत म्हाका पार्टिसिपेट करपा मेळ्ळें आनी ताजें हांव श्रेय दिता तन्वीक, कारण ताणें म्हाका ह्या टिमीचो एक वांटो करून घेतलो आनी एक प्रभू श्रीरामाची सेवा करपाक मेळ्ळी. ते खातीर म्हाका खूब खोस भोगता. ताणें टीम म्हणली न्ही, टिमी कडल्यान हांव तुका विचारता, तुवें कशें बरयलें तें आमी सेकेंडरी विचारया, पण टीम चूज करचें पडटा, कारण येदें व्हडलें जें तुमी कितें पर्वत भारता जेन्ना एक्सपेक्टेशनाचो टीम सिलेक्ट करप, तांकां सिलेक्ट करप कशें जालें? तर अक्षय नायक हो म्हजो खूब क्लोज फ्रेंड म्हणटा अशें, एक सपोर्टर आनी सदांच म्हज्या फाटीं खंबीरपणे उबो रावपी असो मनीस. आनी ताणें वी टुगेदर हॅव वर्कड अ लॉट, म्हणजे खूब आमी गितां ऑलरेडी केल्या. तर सो प्रश्नूच नाशिल्लो ह्या पदाक म्हाका अक्षयूच जाय आशिल्लो. सो दॅट वॉज कितें म्हणटा फिक्स्ड. सो ताज्या उपरांत गौतमी जे आसा ताजो आवाज म्हाका खूब आवडटा. आमी खूब वर्सां जालीं वी आर इन असोसिएशन. सो म्हाका एक जाय आशिल्लें की ताणें एक पार्टिसिपेट करचें हातून, एंड शी रेडिली एक्सेप्टेड. सो दॅट इज हाव शी वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दीस. मागीर आमकां एक असो आवाज जाय आशिल्लो गोंयचो, जो असो इट इज लिटल डिफरंट. आनी त्या खातीर आमी लक्ष्मण नायक, तो आज हांगा आमच्या बरोबर हांगा पावूना, पण हीज एक्सेप्शनल वॉयस मेड अ बिग डिफरन्स टू दीस सॉंग. आमी जर आमच्या हाजे विचार केलो, लक्ष्मणाचो विचार केलो, तर ताजे नॉर्मली ते हाय पीच आनी मुविजांची सॉंगां अशी आसता. सो झट करून तेच म्हणटा, कशें हाव वॉज दॅट सिलेक्शन? पळय, जेन्ना आमी प्रोजेक्ट जेन्ना करपाचो जालो तेन्ना तन्वी आनी म्हजें डिस्कशन जाल्लें हाजेर सगळ्या गजालींचेर. पयलीं आमी चिंतलें की तातूंत भितर घुमट आनी हें तें अशें करून कितें तरी करुया. मागीर मातसो विचार वेगळो जालो, आनी जेन्ना वेन वी रिप्रेझेंट कंट्री न्ही, म्हणजे गोंयच्यान राज्य रिप्रेझेंट आमी देशा मेरेन करता, तेन्ना कितें कानाक बरें लागतलें, कशें केल्यार बरें अरेंजमेंट, तो विचार सुरू जालो. आनी मागीर तो थोडो ताका बॉलिवूडीश हें दिल्यार बरो काय फ्लेवर, अशे तरेंतल्यान तो विचार सुरू जावन मागीर आमी लक्ष जेन्ना मारलें तेन्ना आमचे कडेन मेलोडी आशिल्ली अशी गावपी, बरी बरी गावपी. गौतमी सारकें आशिल्लें, मागीर लक्ष्मणा सारकिल्लो जो सुफी गायता हाय पीच. तर जेन्ना आमी तें सगळें ताजें कंपोजिशन रेडी जालें, अरेंजमेंट चालू आसतना मागीर युटिलायज कशें करुया खंयच्या सिंगराक, ताजो विचार जालो. आनी कांय गजाली लक्ष्मण स्टुडियोन आयल्या उपरांत अरेंजमेंटान आयल्यो. फॉर एग्जाम्पल मदलो जो आलाप आशिल्लो, म्हणजे तन्वीन म्हाका सांगिल्लें की ताज्या आलापान तो पंचम मेरेन वता, दैवत मेरेन वता, तें फूल ताजे कडल्यान करून घे. पूण मदीं पार्ट एक असो तयार जालो जातून सा ग ग ग ग ग रे नी द प सा ग अशें टायप. मागीर तो लक्ष्मणाक थंय कसो बाबा आमी यूज करूंक शकता. मागीर थंयच म्हाका अशें दिसलें की हांगा हार्मोनियम वापरुया, आनी अशे तरेन तो पार्ट रेडी जालो. म्हणजे कांय वेळार कितें जाता, कांय मनीस थंय स्टुडियोन आयल्या उपरांत मागीर वेगळ्यो गजाली घडूं येता. दॅट इज ऑल्सो समथींग दॅट इज रिलेटेड टू स्पिरिच्युअलिटी म्हण किंवा एनर्जी, जे त्या वेळार तुका गायड करता किंवा तुका ते निर्णय घेवपाक तुका प्रोत्साहन दिता. आनी वातावरणा प्रमाण कांय गजाली घडटा. तूं एक विचार करून येता, पूण ते जर आनीक हो तुजो विचार जालो, पूण ताका जर तुजे कडल्यान आनी बरें करून घेवंक जाय न्ही, जाल्यार मागीर तें त्या वेळार घडटा. सो तशें जालां तें, म्हणजे दीस इज इंटरकनेक्टेड, कळ्ळें न्ही. मॅजीक तेन्नाच जाता. करेक्ट. गौतमी, तुका पळय जेन्ना ऑफर केलें तर नॉर्मली तूं गायताच, क्लासिकल गायता, सगळें गायता, पूण हें मातशें कितें एक्सपेक्टेशन तेजें देशभरांतलें एक्सपेक्टेशन अशें म्हणूं शकता आमी, हिंदी.
सो तुका जेन्ना सांगलें न्ही वॉट इज इट लायक बरें रेडी अशें कितें जालें काय म्हाका न्ही म्हजो स्वभावा प्रमाणे हांव केन्ना ना कोणाकूच म्हणना म्हजें कितें कसलें कितें आसूं हांव सदांच हां करया अशें म्हजी सदांच पॉझिटिव्ह अप्रोच सो जेन्ना तन्वीन म्हाका कॉल केलो सकाळ फुडें तेन्ना तें म्हणपा लागलें एक सॉंग आसा ग्रूप सॉंग आसा आमचें एक सो आमी करया हांव येस हांव सदांच रेडी आसा आनी हांव सदांच आसा तुजे खातीर आसा सगळ्या खातीर आसा सो तूं तें कांयच हें चिंतनाका कित्याक म्हाका बाय आसा धाकटें म्हूण तें मातशें फाटीं फुडें जातालें विचारपाक म्हाका बट हांव म्हळें ना म्हाका हें पद करपा जाय आनी म्हाका केन्नाच्यान म्हणजे आवड आशिल्ली बट पर्सनल प्रॉब्लेम्सा खातीर हांव पार्टिसिपेट जावपाक पावनाशिल्लें सो ही बरी संद मेळ्ळी म्हाका तांचें तन्वीचें गीत गावपाक आनी जेन्ना ताणें म्हाका सांगलें की आपूण तुका सॉंग धाडटा सॉंग धाडलें म्हाका वॉट्सॅपाचेर आनी लिरिक्स धाडले सॉंग आयकना फुडें एक म्हणजे एक वेगळीच एनर्जी मेळटा अशे तरेचें तें सॉंग वेगळोच वायब म्हणटात पळय म्हणजे तें तोंडार म्हज्या सॉंग बसलें हांव तें म्हणीत आशिल्लें फूल टायम घरान म्हणजे एक तुका पद आवडलें की तें कंटिन्युअस तूं केन्नाय कसलीं कामां करतना तें म्हणत उरता सो तशें जालें आनी जेन्ना हांव रिकॉर्डिंग करपाक वतालें गाडयेन तें पद लायलें आनी फूल वेळ हांव तें पद म्हणीत म्हणजे तो रियाजूय जालो म्हजो तोंडार तेंच पद जय श्रीराम म्हणीत हांव चल्लें सावयवेरें आनी थंय पावतकच म्हाका विचार अक्षयाक म्हाका ते लिरिक्स चड पळोवपाकूच पडूना म्हाका तें पाठ आशिल्लें सॉंग कारण तें इतलें तोंडार घोळें की तें इतलें सॉंग म्हाका आवडलें म्हणजे चाल हांवें म्हळें चाल कोणें लायल्या सो तो म्हणपाक तन्वीन ओ गिरा म्हणजे इतलें म्हणजे कशें आसा चाल इतली सुंदर आशिल्ली की अशी लायक बॉलिवूड फील येवपी म्हणजे कोण तरी दिग्गज कलाकार म्हणजे व्हडले व्हडले बॉलिवूडांतले जे कंपोजर्स आसा तांचे थ्रू कशी चाल येता पळय कंपोजिशन्स येता पळय तशे तरेची ती चाल आशिल्ली म्हणटकच आय वॉज सरप्रायज्ड आनी तातूंत म्हाका खबर आसा लिरिक्स तांणी बरयले ते जाणा हांव सो खूब बरें दिसलें हें सॉंग रिकॉर्ड करतना लिरिक्स आमी आतां लिरिक्सा कडेन दिवया ऑब्वियसली जो हांव आयकता तुजे बद्दल यू आर नॉट फ्रॉम दीस बॅकग्रावंड म्हणजे तूं लिटरेचरान ना किंवा आणि देन न्यूट्रिशनिस्ट दिसता न्हू तूं सो आय मीन आय हॅव ऑल्सो हर्ड की तुका तें स्पॉन्टेनियसली येता इज इट ट्रू खरें काय कितें येस म्हणजे द हार्ट ऑफ अ जोगन हे जावपा फाटल्यान एक स्टोरी आसा बॅकग्रावंड स्टोरी चॅनल या आमचे यूट्यूब चॅनल जे आतां हे पद गीत आयलां ते चॅनलाचें नांव आसा द हार्ट ऑफ अ जोगन आनी हें अशें नांव कित्याक तें आय वील टेल यू सो जालें कितें जेन्ना कोरोना काळ जालो आयलो आमच्या सगळ्यांच्या आयुश्यान तेन्ना सगळ्यां भशेन हांवूय बी खूब एंग्शियस आनी खूब डिस्टर्बड आशिल्लें आनी म्हाका दिसलें की त्या वेळार की खंय तरी हांवें म्हाका सांबाळूंक जाय नाजाल्यार हांव म्हज्या फॅमिलीक आनी भुरग्यांक म्हजे आय वोंट डू जस्टीस खूब डिस्टर्ब आशिल्लें सो त्या खातीर हांवें मेडिटेशन करपाक सुरू केलें सो जेन्ना सुरवात केली तेन्ना वेगळीच स्फूर्ती भितरल्यांतल्यान आयिल्ल्या भशेन जाली आनी करता करता म्हाका खूब एक्सपिरियन्सीस आयले फिजिकल थोडे म्हणजे ट्रान्सेंडेंटल म्हणटा तशे आनी करता करता इन फ्यू मंथ्स म्हाका अशें एक थोडे विजन्स आयले थोडे मेसेजीस आयले पयलीं म्हाका कळनाशिल्लें की कितें हें चल्लां सगळें बट वॉट एवर इट वॉज व्हेरी नायस म्हाका खूब तातूंत आनी ते एक्सपिरियन्स मेळून म्हजें जें एन्थुजियाजम आशिल्लें तें करपाचें तें आनीक वाडलो आनी अशें करता करता एक दीस म्हाका अचानकशें बशिल्ल्या कडेन म्हाका एक गीत आयलें आनी तें आशिल्लें एक जोगन में दरस की प्यासी दिनरतिया बीते ना मोरी आनी अशें करून तें फूल पद आयलें एक 5 मिनटान तें सगळें पद तयार जालें आयलें म्हणजे जस्ट म्हज्या मनान आयलें एक इन जस्ट 5 मिनिट्स सो म्हाका तें खूब म्हणजे वेगळें दिसलें अशें कितें बट एनीवेज आय वॉज हॅप्पी की कितें तरी हिंदीन आयलां आनी हांवें तें बरोवन काडलें कित्याक एक गायन म्हणून म्हजो एक हॉबी म्हणून आशिल्लोच सो केन्नाय दिसलें
अशें आयलां म्हणटकच वी कॅन ऑलवेज रिकॉर्ड इट अशें अशें म्हणून तकलेन आयलें. दुसरे दीस सकाळीं परत एक गीत आयलें, सांजचें परत एक गीत आयलें. अशें करून पयल्या म्हयन्यान 100 गितां आयलीं आनी विदीन 3 months दे वर अरावंड 250. आनी अशी ह्या गिताची खासियत म्हणटा तशें की सगळीं गितां जी आसा ती श्री कृष्णांचेर आसा. आनी ही सगळीं गितां जी येता ती जोगन म्हणून ह्या नांवान येता. सो प्रत्येक गितान हे जोगन हिजें अस्तित्व आसा. सो जोगन, सो हांव केन्नाय कोणाकूय सांगता की हांवें ही बरोवना, आय एम नॉट द रायटर, आय मे बी द मिडियम, पण ती म्हज्या पासून येना, म्हज्या कल्पनेच्यान येना. कित्याक कितें थंय बरयलां हांवें तें म्हज्या कल्पनेचें न्ही, तें एक 5 मिनटान जस्ट तुका डिक्टेट करना तशें टायप येता आनी आय जस्ट नोट इट डावन. अँड दॅट्स वाय ह्या गिताचें नांवूय जोगन गीत म्हणून आसा. सो तुमी एखादें आमचें खंयचेंय गीत पळयशी जाल्यार डिस्क्रिप्शनान क्रेडिट्स म्हणून लिरिक्स वी हॅव मेन्शन्ड जोगन गीत. येस, सो म्हणून ते त्या हातून ते द हार्ट ऑफ अ जोगन अशें. आता हे जे आसा म्हणजे रामाचें जे सॉंग आतां तुमी केलां, सो वॉज इट दॅट एक्सिडेंटल काय आतां हें जावपाचें आहा न्ही प्रोग्राम जावपाचो तेज्या खातीर रिलेटेड अशें काय? ना, एक्चुली जी आमचे जे पयलीं 250 सॉंग्स आयलीं आतां पर्यंत ती ऑलमोस्ट 500 जाल्या. बट जी इनिशियल 250 आयली ती आमी कॉपीरायट करून घेतली आनी तातूंतलें हें गीत आसा. आनी 2 वर्सां पयलीं जेन्ना हें गीत आयलें दॅट टायम इट केम अलॉंग विथ द मेसेज की असो असो दीस येतलो तेन्ना त्या ओकेजनाक हें गीत जावचें. सो इट वॉज डेस्टायन्ड कशें? या इट वॉज डेस्टायन्ड. आनी कितें म्हणटा तशें तें एक पयलींच. सो दीस सॉंग इज ऑल्सो म्हणजे कॉपीरायट केल्लेंच आसा आनी ते त्या लॉटांतलें आसा, फर्स्ट लॉट. सो ते आतां येवन आतां तें जालां अशें न्ही. आपलें सॉंग सॉंगाक प्रायज मेळटा, अवॉर्ड मेळ्ळो गो, पण रिलीज जेन्ना एक स्टेटीच्या चीफ मिनिस्टरा कडेन जाता कशें दिसता? वॉट इज दॅट फिलींग? खूब बरें दिसलें. कित्याक CM चीफ मिनिस्टर म्हणजे आमचो कन्सिडर्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द स्टेट. सो आमी ह्या गितांतल्यान सगळे एक कलेक्टीव एफर्ट दाखयला एज आर्टिस्ट, एज म्युझिशियन्स, आमची एज पिपल. ही सगळ्यांचें आमी एक कॉन्ट्रिब्युशन म्हणून केलां. तातूंत आमी बरयलां सुद्दां अ हंबल ट्रिब्यूट फ्रॉम श्री परशुराम भूमी टू श्री राम जन्मभूमी अयोध्या. आनी म्हाका दिसता ह्याच कारणा खातीर मुख्यमंत्रीन हे केल्लें चड आमकां बरें दिसलें. हय. अक्षय, क्लासिकल सॉंग गावप म्हणजे नॉर्मली जेन्ना क्लासिकल तूं सॉंग गायता न्ही, इट इज म्हणजे एक कोणी तरी गायिल्लें किंवा तुवें बरयलें सुद्दां जाल्यार तूं लोकां बरेन बसून गायता. पूण जेन्ना असलें सॉंग वीच हॅज गॉट दीस एक्सपेक्टेशन, हांव परत परत तेंच म्हणटा कारण इट इज लायक नाव हिंदी म्हणलें की मागीर थ्रू आवट इंडिया जालें तें लागू जाता. सो असलें सॉंग घडये लायव्ह सोड रेकॉर्ड करप सुद्दां फर्स्ट टायम कशें दिसलें? की वॉट वॉज दॅट फिलींग? कशें दिसलें? आतां तशें तन्वीचो जो म्हणजे ताजो जो अणभव आसा म्हणजे ह्यो गजाली खुबश्या जाणांक पचोवपाकूच खूब टायम वतलो, कळ्ळें न्ही. पूण कांय गजाली समर्पणांतल्यानूय जाता. तूं जो मेरेन समर्पीत जायना तो मेरेन तुका तो थर्ड आय ओपनिंग म्हणटा किंवा अश्यो खुबश्यो गजाली आसा तें तुका फुडलें दिसपाकूय तितलो सक्षम मनीस आसचो पडटा. म्हणजे फुडलें दिसप ताणें म्हटलें न्ही की आपल्याक जेन्ना हें आयलें तेन्ना असो दीस येतलो किंवा म्हणजे दूरदृश्टीपणा जो आसा पळय न्ही तो निर्माण जाता ह्या गजालींतल्यान, हातूंतल्यान सरेंडर तूं जालो जाल्यार. सो ताजे वांगडा इतलें आतां फाटलीं 2 वर्सां 1.5 वर्स सुमार काम करतना कितें जाता एक एकदां तूं त्या वातावरणान आयलो की ताज्या ब्लेसिंगान न्ही आमीय वांटेकार जाता. सो खंय तरी कशें आसा जेन्ना आमी ताज्या खातीर काम करता किंवा ह्या एनर्जी खातीर काम करता तेन्ना ऑटोमॅटीक गायडन्स सुरू जाता त्यावूय मनशाक, कित्याक तो ती एनर्जी ताका इनवॉल्व करून घेता. सो आमच्या बाबतीन अशें जालां की ताजें कितेंय आसूं, खंयचेंय गीत आसूं, ताजें दडपण नासता आमचेर. कित्याक जेन्ना एखादी गजाल तूं इतली सुंदर तरेन करूंक सोदता किंवा करपाचें आसता ताजें दडपण येवकूच शकना मनशाचेर. दडपण आयलें म्हणजे तूं यू आर नॉट लायक तूं आजून तितलो सक्षम जावना. तुका सक्षम पयलींच देव करता आनी मागीर तुजे कडेन ती जबाबदारी दिता.
सो असो तो हें आसा पूण हें गीत करतना अशें दडपण अशें नाशिल्लें, तें उमेदूच आशिल्ली, आनंद आशिल्लो तातूंत. सो तें एरीन सुद्दां जातना न्ही म्हाका दिसना आयज तें आयकल्या उपरांत की हांवें केलां. जर म्हाका दिसता न्ही हें हांवें केलां जाल्यार ताका अर्थच ना, कारण हें हांव करूंकच शकना. आनी तें जर जालां आनी इतले सुंदर तरेन तें आयज आयकूंक येता आनी मागीर जो विचार येता न्ही की आरे हें आमचे कडेन जालां काय म्हणून, म्हणजे आमी सगळीं सरेंडर जाले त्या गिता मुखार. म्हण तें गीत करपा इतलो व्हड हांव जावना, त्या गितान म्हाका केला, कळ्ळें न्ही. सो म्हजी भावना ही आसा आनी मुखारूय म्हाका दिसता की प्रत्येक गितान म्हाका घडोवचो, हांवें खंयचें गीत घडोवपाची वेळ येवंक जायना. क्या बात. गौतमी, स्पिरिच्युअलिटी, आमी आतां स्पिरिच्युअलिटी ऑलमोस्ट आमी स्पिरिच्युअलिटी बद्दल उलयता, जो उगमूय स्पिरिच्युअलिटी म्हणू शकता आमी त्या गिताचो. स्पिरिच्युअलिटी आजचे जे यूथ पळयलें न्ही जाल्यार यूथ सुद्दां आतां खूब स्पिरिच्युअलिटी कडेन एट्रॅक्ट जाता. ताजे बद्दल कितें म्हणटा तूं? ऑब्वियसली फॉर गूड, पूण कशें तूं कन्सिडर करता? यूथ म्हणलें की कितें जाता, जे पळय नवें जनरेशन आसा तांकां स्पिरिच्युअलिटी आतां तांकां खरेंच ते फॉलो करपा जाय जाल्यार म्हजें म्हणणें अशें की मनांतल्यान करची. म्हाका अशें दिसता, म्हणजे हांव खुद्द जेन्ना पळय एका देवाची भक्ती करता ऑर खंयच्या देवाक मानता तेन्ना हांव भक्ती ती कोणाक दाखोवपा पुरती करना, हांव ती मनांतल्यान करता, शो ऑफ करपा खातीर करना. म्हणजे हांगा थंय हांवें अशें करता म्हणून हें पोस्ट घालें ऑर हें केलें तशें करना. आतां सद्या इंस्टाग्राम फेसबूक हें आसा, थंय वचून फोटो काडले असो हें केलो, तसलें म्हाका आवडना. म्हणजे दाखोवपा खातीर भक्ती केल्ली म्हाका आवडना. मनांतल्यान म्हणजे खरीच जेन्ना तुका खरेंच जेन्ना तूं खंयची बरी गजाल घडटा तेन्ना तें देवाचें नांव तुज्या तोंडार आसपा जाय, ऑर खंयची वायट गजाल, आमी कितें आसता मनीस म्हणटा तो केन्ना संकटां आसता तेन्ना देवाचें नांव घेवप जाताच, पूण जेन्ना बरी गजाल घडटा पळय तेन्ना देवाक थँक्यूय म्हणपाक कळपा जाय. ती स्पिरिच्युअलिटी, कारण देवा तुवें म्हाका हें सगळें दिलें हें तुका सांगपाक तें यूथ आयचे जे आसा तांणी समजून घेवचें अशें म्हाका दिसता. तूं एक जो यंग भुरगो आसा दुसरो करता म्हणून आपूण करता अशें करचें. तुजी जी भक्ती ज्या देवा कडेन आसा ती तुवें मानची, आनी भक्ती म्हळ्यार देव हो आयलोच, पूण तुजी भक्ती खूब तरेन आमी पळोवपाक शकतात. फॉर एग्जाम्पल तुज्या करियरा कडेन तुजी भक्ती तूं दाखोवं शकता, ताजे कडेन तूं प्रामाणीकपणां दाखोवंक शकता, मागीर तुज्या आवय बापाय कडेन तुज्या जाणट्यां कडेन तुवें कशें तरेन वागप, तांचे आज्ञा कश्यो हें करप, मनीसपण कशें दाखोवप, हे तरेची बी भक्ती, सोशल कॉजा खातीरूय बी भक्ती आमी दाखोवंक शकतात. म्हणून म्हजो इतलोच की स्पिरिच्युअलिटी म्हळ्यार फक्त देव हें धरना आसा, बाकी देवान बाकीच्योय गोश्टी घडयल्ल्यो आसात ती बी भक्ती युथ्सांनी कन्सिडर करची अशें म्हाका दिसता. म्हणजे भक्ती म्हणलें की कितें जाता की अशें दिसता की हांवें भक्ती केली. भक्ती म्हणजे कितें? इट इज जस्ट स्पिरिच्युअलिटी, इट इज समर्पण, जशें अक्षय उलयलो. ती कितें वेगळी अशी कांय न्ही, पण अशें दिसता की अशें सहजा सगळ्यांक दिसता की हांवें भक्ती समज हांवें केली, जावं आय एम लिटल स्पिरिच्युअल, देन मे बी आय हॅव टू लीव दीस, म्हाका हें करपाक मेळचें ना, म्हाका तें करपाक मेळचें ना, अशें कांय ना. इट इज जस्ट ट्रस्टींग द प्रोसेस. तुमी हय, जशें गौतमीन म्हणलें, ग्रेटफूल आसप, इट इज वन ऑफ द कितें म्हणटा स्टोन्स, फर्स्ट स्टोन्स कशें. सदांच ग्रेटफूल, आमी दुख्खान सदांच याद काडटा देवाची, अशें म्हणटा कित्याक हें केलें तेंय म्हणटा, पण जेन्ना आमच्या वाट्यान ब्लेसिंग्स येता, बरें येता, तेन्ना आमी विसरता. सो तें खूब गरजेचें आसा. आनी हीच स्पिरिच्युअलिटी आसा, हाज्या परे आनी कांय अशें वेगळें ना. सिंपल लिवींग वीथ सिंपल लिवींग हांव म्हणना, कित्याक ताकाय बाकीचे खूब आसा. कितें कशी तुमी जगता पळय त्या हातून तुमी देवाक विसरचें न्ही. देव जावं, एनर्जी म्हण, युनिवर्स म्हण, तुमकां कितें कनेक्शन कशें जाता तशें, पण ती आसा आनी ती काळजी घेता. सो नेक्स्ट दोनूच गजाली आसा म्हणजे पळोवंक गेल्यार.
एक कशें आसा तूं सोशल मिडिया खातीर सगळ्यो गजाली करप. आयच्या काळांतली गजाल उलयता हांव, म्हणजे स्पिरिच्युअलिटीच धरून उलोवया. सोशल मिडिया खातीर जर तूं करता जाल्यार तूं लोकां मेरेन पावलो. आयच्या काळान भुरग्यांक कशें दिसता प्रत्येकाक की लोकां मेरेन पावपाक जाय आमी, कळ्ळें. एक पॉयंट जालो. जर तूं ह्या गजाली खातीर करता सगळें जाल्यार तूं लोकां मेरेन पावतलो. पूण तूं जर अंतर्मनांतल्यान करचें तूं देवा मेरेन पावतलो. आमकां थंय पावपाक जाय. तूं ताजे मेरेन पावलो न्ही तूं जगभर कसोय पावतलो, कळ्ळें न्ही. सो ही एक गजाल आसा. आनी दुसरी म्हणजे सरेंडर करप म्हणटा न्ही. प्रत्येक गजाल सुरू जाता म्हजे कडल्यान. म्हाका हें मेळूना, म्हाका हें मेळपाक जाय, म्हज्या खातीर सगळें जालें, म्हाका लागून हें जाता. हो विशय जेन्ना तूं म्हणटा की जो कोण आमी प्रत्येक जाण देव हो विशय सायडीक काडुया आनी अशें म्हणुया की आमच्या वयर एक निसर्ग देवता आसा, आमच्या वयर प्रत्येकाच्या वयर एक एनर्जी आसा, शक्ती आसा, तिका आमी समर्पीत जाले अशें धरुया. जाल्यार आयज म्हाका हें वायट म्हज्या बाबतीन जालें. पयलीं बऱ्याचें उलोवया. बरें जालें म्हणटकीर आमी कितें करता, तें म्हज्या खातीर जालां, हाका कारण हांव आशिल्लो. वायट जाता तेन्ना आमी दुसऱ्याच्या माथ्यार धापता पळय, हांव तातूंत नाशिल्लो, ताणें मरे तें अशें केलें म्हणून हें अशें जावंक पावलें. सो केन्नाय कितें जाता, खंयी गाणें जाले उपरांत एक क्रिटीक येवन तुका मेळटा की अक्षय बाब तुजें आयज पयर जाल्लें तशें जावना. आतां तूं जेन्ना बरें तुजें गाणें आसा तें जेन्ना सरेंडर करता देवाक की हें म्हजें न्ही, हें जें बरें जालां तें तुजें, जाल्यार तुका अधिकार आसा की आयज ताणें कितें पळय क्रिटिसिजम तुका दिलां न्ही, हें म्हजें न्ही, हें देवा तुजेंच. कारण हांवें आयज मेरेन बरें तुका दिलां, मागीर हें वायट हांव कित्याक घेवं. जर हांव अधिकारान तुका बरें दिता जाल्यार हेंवूय तूं सांबाळ. हांव माध्यम, आमी सगळीं माध्यम. फाल्यां कोण बरें म्हणटा वायट म्हणटा तें ह्या देहाक म्हणटा न्ही. हें नाचोवपी सगळो वेगळोच आसा. सो हें सगळें ताका. आमी एक कलाकार म्हणून आमी ह्याच कारणा खातीर ही गितां करता, लोकांक म्हणजे अशें बरी गितां आयकुपाचो प्रयत्न करता. एकूच हें आसता की कारण आसता की तांच्या कडल्यान आमकां एक एप्रिसिएशन मेळचें, प्रोत्साहन मेळचें, त्याच खातीर आसता. सो आमी आतां द हार्ट ऑफ जोगन हाजेर आमी ऑलरेडी एक 20 व्हिडियो पयलीं घाल्ले आसा, पदां आयिल्लीं आसा. सो हांव सगळ्यांक अपील करता की तुमी तें चॅनल पळोवचो, सबस्क्रायब करचें. आनी सबस्क्रायबाक कितेंच मॉनिटरी हें वचना, इट इज जस्ट अ बटन यू हॅव टू क्लिक. आनी बऱ्या गोष्टींक अप्रिशिएशन हय, आमकां कितें जाता तातूंत आमकां कळटा की आमचें काम एप्रिशिएट जाता आनी लोकां पर्यंत आमचें काम पावता. तशेंच प्रत्येकाचे इंडिविज्युअल चॅनल्स आसा, ती इंडिविज्युअल कामां करता. एज एन आर्टिस्ट एक अपील सगळ्यांक की आमचें तुमी पळोवचें आनी आमकां ती दाद दिवची. हय, शेवटाक जेचे आमी आज उलयता, ज्या विशयाचेर आमी उलयता, जें पद आसा, तिगांनी वांगडात म्हणूया ताका कितें. राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, अयोध्यापति राम राम, जानकी वर राम राम, कौसल्यात्मज राम राम, रघुकुल सुत श्री राम राम, रघुकुल सुत श्री राम राम, रघुकुल सुत श्री राम राम. उनके पावन चरणों से बहने लगी माँ गंगा, पद कमलों के स्पर्श से धन्य हुई माँ अहल्या, प्रभु चरण पद चाप से चहक उठी ये अयोध्या. राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, अयोध्यापति राम राम, जानकी वर राम राम, कौसल्यात्मज राम राम, रघुकुल सुत श्री राम राम, रघुकुल सुत श्री राम राम, रघुकुल सुत श्री राम राम. जय श्रीराम. जय श्रीराम. शेवटाक आतां वॉट नेक्स्ट, वॉट इज दॅट फायनल थिंग फॉर द आर्ट ऑफ अ जुगन. सो जशें हांवें तुमकां म्हणिल्लें आसा की हातूंत 500 पदां आसा आनी म्हज्या एका लिमिटेड आवाजान सगळें जावचें ना. सो ह्या खातीर हांव खूब वेगवेगळ्या आर्टिस्टांक, आमचे गोंयचे कलाकारांक आनी स्पेशली गौतमी, आय वॉन्ट हर टू सिंग वन
फूल सिंग इंडिविज्युअल सॉंग येस. सो अशे वेगवेगळ्या कलाकारांक संद दिवपाचें हें म्हजें एक विजन आसा. नॉट ओन्ली गोवा, मे बी आवटसायड इफ कृष्णा विशीस अशें म्हणपाचें. आनी ह्या कारणा खातीर आमी एक ट्रस्टूय फॉर्म करता सो दॅट आमकां मातशे बेनिफिट्सूय आनी सपोर्ट मेळपाक शकता सगळ्यांचो. आनी स्वता जशें हांवें म्हणलें म्हजो एक मेडिटेशनाची जर्नी जावन आसा आनी ती सदांच आमी थियरी करता मागीर प्रॅक्टिकल आसता. पण हांव म्हणटा तशें म्हजें एक थियरी पार्ट प्रॅक्टिकल पार्ट जालो. पण हांव एक सर्टिफायड कोर्स करता इन स्ट्रक्चर्ड कोर्स इन मेडिटेशन सो दॅट जे म्हाका मेळ्ळां आनी जशें म्हजें लायफ चेंज जालां तशें एक म्हजी सेवा म्हणून लोकां पर्यंत हांव तशें एक हें करूंक सोदता फुडें अशें. आनी सगळें आमकां म्हणजे वी आर व्हेरी थँकफूल टू तन्वी. सगळ्यांत म्हणजे ताका कृष्णान साक्षात्कार दिलो. सो जशें हांव म्हणटा की बुद्धीमान लोकांक कृष्ण मेळटा. प्रत्येक गजालीचेर मोग करपी मनशाक कान्हा मेळटा. आनी कृष्णा कडल्यान ही सगळी भक्ती मार्ग आमकां मेळ्ळे, ताजे कडल्यान आमकां मेळ्ळे. आनी सत्कर्म जालें म्हणून आमकां राम मेळ्ळो. आनी राम रामूच जावं सगळें आतां मुखार अशें म्हाका दिसता. तुमकां सगळ्यांक जय श्रीराम. जय श्रीराम. आणि आज ह्या ओकेजनाचेर तुम्ही जे क्रिएट केलां त्या भगवान श्री रामचंद्राचे जे आदर्श आहा ते सगळ्यांक लाभो हीच इच्छा करून जय श्रीराम. जय श्रीराम.